मोगाळ बाबा भयणानो, आयच्या मिसाक सोबीत विशय आसा आनी तो विशय असो देवाची मोहिमा आमी देखल्या ताची आमी गोवाय. देवाची मोहिमा आमी पळयल्या आनी आमी ताचे विटनसीस. मोगाळ बाबा भयणानो, विशय समजूंक एक ल्हानशी घडणी आमच्या दोळ्या मुखार. लुड्स ह्या गांवान एक व्हडलो रितीर चालू आसलो आनीक ह्या रितीरान जायतीं पिडेस्त भावां भयणां वांटो घेतालीं, जायते तरणाटे वांटो घेताले. आनी तरणाटे मदीं आसलो एक 19 वर्सांचो तरणाटो पेद्रू, ताचें नांव. दोतोरपणाची दोतोरकी शिकतालो आनी सायबीण मांयच्या पांयां सोरशीं पिडेस्त येवन कशे तरेन तीं बरी जातात, कशे तरेन तांकां पेकोवणी मेळटा हें समजूंक प्रयत्न करतालो. आनी हें शिकूंक आनी हाचो आस्पाव घेवंक जाणा जावंक तो थंयसर येता आनीक एक रिट्रिटन्स कसो थंयसर वांटो घेता. खूब लोक, खूब पिडेस्त भावां भयणांक घेवन आयल्या. 19 वर्सांचो तरणाटो पेद्रू मिलाग्रे कशे घडटा सायबीण मांयच्या पांयां सोरशीं तें जाणा जावंक सोदता. पुस्तकां घेवन आयलो आनीक एका तरणाट्याक मोगाळ बाबा भयणानो व्हीलचॅराचेर घालून ताची मांय घेवन येता. पोलियो जाला तिच्या पुताक व्हीलचॅराचेर घेवन आयल्या. सायबीण मांयच्या पांयां सोरशीं मागूंक मिलाग्र सायबीण मांय लागीं की म्हज्या पुताक बरो कर. मोगाळ बाबा भयणानो, हे रितीराक आयली तेन्ना हे पोलियो जाल्ल्या तरणाट्याची मांय, ताची मामी त्या सगल्या तरणाट्यांक पळोवन देवाक आर्गां दिता. देवा, कितले सोबार तरणाटे रितीरान वांटो घेतात, बरे आसात, ह्या पासत तुका आर्गां. म्हजोय पूत तरणाटो दुयेंत आसा. तुजी खुशी जाल्यार म्हज्या पुताक हात लाय, जेजू लागीं माग आनी ताका पेकोवणी दी. बीश पासलो रितीराक एक बीश आनीक ब्लेसड सॅक्रमेंट, पवित्र संस्कार आल्ताराचेर हाडलो. हो तरणाटो, पोलियो जाल्लो तरणाटो नदर घालता भावार्थान ह्या पवित्र संस्काराचेर. पेद्रू होय तरणाटो पळयता पवित्र संस्काराक. आनी मोगाळ बाबा भयणानो, पवित्र संस्कार हाडलो तेन्ना आल्तारार भावार्थान ह्या पोलियो जाल्ल्या तरणाट्यान नदर घाली आनी ताका पेकोवणी मेळ्ळी. उठून तो चलून वेता आल्ताराशी. आनी मोगाळ बाबा भयणानो, हो पेद्रू हो तरणाटो जो दोतोरकी शिकतालो, जाणा जावंक सोदतालो मिलाग्र कशे घडटात त्यो, ताची पुस्तकां मेजावेली सकला पडटात कोदेली वेली. कित्याक ताच्या दोळ्यांनी ताणें पळयली मिलाग्र, ताणें अनुभवली मिलाग्र सायबीण मांयच्या पांयां सोरशीं. कित्याक हो पोलियो जाल्लो तरणाटो तो चलून आल्ताराशी येता, पांयां पडटा, दिमी घालून खूब रडटा की देवान म्हाका हात लायलो, देवाची मोहिमा हांवें पळयली, म्हाका अणभव, देव म्हाका मेळ्ळो, हांव बरो जालो. दुसरे वाटेन थंयसर आसलेलो पेद्रू दिमेर पडोवन बोगसणे मागता, सायबा म्हाका बोगोस, हांव दुबावलो, हांव गिन्यानान सोदूंक सोदतालो मिलाग्री कश्यो त्यो. सगलीं दोतोरपणाचीं पुस्तकां सकला पडलीं. मोगाळ बाबा भयणानो, देवाची मोहिमा पळयली. फुडें हो पेद्रू नांवाचो तरणाटो तें दोतोरकी शिकतालें तें सोडून दिता. जेजुईत संस्थेन भितर सरता, आकारणी घेता, पाद्री जाता आनी तोच तांचे संस्थेचो वडील जावंक पावता. ताका आमी वळखता पेद्रू आरुप्पे. आनी ताच्या नांवा बद्दल, ताच्या नांवा सारकें राय हांगासर तांचें जेजुईत पाद्रींचें घर आसा, पेद्रू आरुप्पे सेंट. मोगाळ बाबा भयणानो, देवाची मोहिमा ताणें अनुभवली आनीक तो नवो मनीस जालो, कवितेर जालो, ताका अणभव मेळ्ळो देवाचो. आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसा. देवाची मोहिमा आमी देखल्या ताची आमी गोवाय. देवाची मोहिमा अणभवली आपल्या जिवितान आनी हे मोहिमेचो गोवाय तो जालो, यादनीक जालो आनीक जेजूक ताणें गोवायकी दिली. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या ह्या ताच्या जाग्यार आमी आसां, ताच्या इस्तानीक जाग्यार आमी आसां. मोगाळ बाबा भयणानो, लॉयलाचो इनास ताका भेटलो आनी देवाची मोहिमा, देवाचें बरेपण अणभवूंक ताका ताणें आदार दिलो. आख्खो संवसार फ्रांसीस तूं जोडीत
पूण तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार तुका कसलो फायदो? वॉट डज इट प्रॉफिट अ मॅन टू गेन द होल वर्ल्ड अँड फॉफीट हीज सोल? कितें मेळटा? की आख्खो संवसार जोडलो, शिकून आख्खो संवसार जोडूंक तूं सोदता, पूण तुजो आत्मो तूं साल्वार करूंक पावोंक ना जाल्यार कसलो फायदो? ही सगली नामना आनी हे सगलो फेम तुज्या जिवितान एकठांय करून. मोगाळ बाबा भयणानो, थरथरलो, दिमेर पडलो, ताचें जिवीत बदललें. देवाचो अणभव, देवाची मोहिमा अणभवूंक इनासाच्या लॉयलाच्या इनासान भाग्योन फ्रांसिसाक आदार दिलो. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज पवित्र सभा परब करता भाग्योन जुवांव जेजूचो धर्मदूत आनी शुभ वर्तमानकार. आनी भाग्योन जुवावान देवाची मोहिमा पळयली. पळयता आमी जुवावांक की जेजूच्या हड्ड्याक तेंकून आपली तकली तेंकून आसा. आपली तकली जेजूच्या हड्ड्याक तेकयल्या. आनी जेजूच्या हड्ड्याक तकली तेकून जेजूच्या काळजान आसलो मोगाचो धबधबो ताका मेळ्ळा. जेजूच्या काळजान आशिल्लो मोग, देवाचो मोग ताणें अणभवला. आनी ह्याच पासत मोगाची भास उलयता भाग्योन जुवांव आपल्या शुभ वर्तमानान, आपले चिटीनी. गॉड इज लव. देव म्हणल्यार मोग. जो कोण मोग करता तो देवाक वळखता, तो देवा तावन जल्मला. मोगाची भास उलयता आनी मोगाची विटनसीस जावंक आमकां हुस्कायता. मोगाळ बाबा भयणानो, भाग्योन जाकोबाक जुवावांक पेद्रूक घेवन जेजू दोंगरार गेलो मागणें करून. ट्रान्सफिगरेशन हांगासर ताचें रुपांतर जालें. हांगासर तांणी मोहिमा देखली जी जेजूक मेळची आसली ताच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत. हाचे ग्लिम्सीस तांकां फावो जाले. मोगाळ बाबा भयणानो, शुभ वर्तमानांत आमी पळयता की मागदालाची मारिया जेजूच्या फोंडाशी वचून पळयता की फोंडान जेजू ना, जिवंत जाला. आनी येवन ही खबर शिसांक सांगली. भाग्योन पेद्रू आनी भाग्योन जुवांव धांवी फोंडाशी धांवून वेतात. तरणाटो जुवांव तो वेग्या पावलो फोंडाशी. वळो काडून ताणें पळयलो ओली आसात, पूण भितर सरलो ना, रावलो. पेद्रूक विचून काडलेलो पयलो पाप साहेब पावूं दी ताका पयलो देवूं दी जेजूच्या थंयसर फोंडांत पळोवंक आनी घेवूंक अणभव. आनी मोगाळ बाबा भयणानो, उपरांत पेद्रू पावले उपरांत दोगांय भितर सरले आनी जेजू पुनर्जिवंत जाला हें तांकां कळून आयलें. मोगाळ बाबा भयणानो, भाग्योन जुवावान देवाची मोहिमा पळयली आनी मोहिमेचो तो परगोटणार जालो. आयज हो विशय आमी नियाळटा. हे मिसाचे भेटीन आमी वांटो घेता जाल्यार आमच्या जिविताक 3 शाणेपणाची कल्पना देवाच्या काळजा मनांतलो संदेश घेवया. पयले सुवातेर मोगाळ बाबा भयणानो, देवाचो मोग अणभवुया. भाग्योन जुवावान जेजूच्या हड्ड्याक आपली तकली तेकून देवाचो मोग अणभवलो. जेजूच्या काळजांतलो धबधबो वळखलो. जाल्यार आमची तकली मोगाळ बाबा भयणानो जेजूच्या हड्ड्याक तेकून आसूं दी. जेजूक आमी लागींच आसूं दी, ज्या उद्देशी मोगाची भास उलोवंक आमी शिकता आनी मोगाची चाट मारूंक आमकां देख मेळटा, आमकां धीर मेळटा. आमी देवाचो मोग अणभवुया. दुसरे सुवातेर मोगाळ बाबा भयणानो, देवाक अणभवूंक आमी उतरेकुया. लेट अस हॅव एन इंटेन्स डिझायर टू एनकावंटर जीसस. तो सामको आमचे भितरले भितर एक खोशी आसूं दी आमकां. थांबून आसलेली खोशी, दॅट डिझायर आस की टू हॅव एन एनकावंटर वीथ जीसस. आनी हेंच कितें मोगाळ बाबा भयणानो भाग्योन जुवावान केलें. ही हॅड एन इंटेन्स डिझायर. सेंट फ्रांसीस हॅड एन इंटेन्स डिझायर टू एनकावंटर जीसस. तांकां सामको थार नाशिल्लो, तांकां हो हुस्को आसलो की हो देवीक अणभव घेवंक. आनी तोच देवीक अणभव तांकां मेळ्ळा. जो कोण आशेता ताका मेळटा. जो कोण ओतरेकता तो मोगान पडटा देवाच्या. मोगाळ बाबा भयणानो, आमकां हो डिझायर आसूंक जाय की म्हाका देवा तुजो अणभव दी, तुजी ओळख म्हाका दी. कशी घेतलें हांव? आमकां ओळख मेळटली देवाची ताच्या पवित्र पुस्तकांतल्यान, ताच्या उतरांतल्यान. आमकां देवाची ओळख मेळटली ताच्या संस्कारांतल्यान. साक्रामेंताचे जोरींतलें आमी पिवुया, ताचे जोरी सोरशी आमी येवुया. ताची ओळख मेळटली मोगाळ बाबा भयणानो आमकां ह्या वस्तूंनी की साक्रामेंतान वांटो घेवन देवाचें उतर वाचून हातूंतल्यान देवाच्या मोगान आमी पडटलीं. ताचो अणभव आमकां मेळटलो आनीक देवा
तुजे ओळखीन आमकां बोर म्हूण ही आस आमच्या जिवितांत वाडटली. आनी तिसरे सुवातेर मोगाळ बाबा भयणानो, देवाचो अणभव म्हाका मेळ्ळ्या उपरांत म्हाकाच दवरचो न्हू, तो वांटूंक वचुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर हो वांटूंक हो अणभव दिवंक धावी धावी गेलो. पांय झरोयले आपले, पांय झरोयले. मोगाळ बाबा भयणानो, उमाव घेताना आमी पळयता ताचे कुडीचेर नदर घालता. झरोयलां जिवीत आपलें हे जेजूक परगटून घेवन आपल्या हातान हो कुरीस हांव धांवतां, पांय झरोयतां हो जेजू दुसऱ्यांक दिवंक. मोगाळ बाबा भयणानो, नेटान भाग्यवंत जो हांव जेजूच्या फोंडा चडशी धांवून गेलो, कित्याक खरेंच आशेतालो पळोवंक पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचो अणभव घेवंक. आनी मोगाळ बाबा भयणानो, मागीर अणभव मेळ्ळ्या उपरांत सगल्यांक पावोवंक तो हारपीत आसा. जेजू तुका मेळ्ळा, आमी क्रिस्त जयंतीच्या काळान आसा, जेजू आमचे मदें जल्मला, ताचो अणभव सगल्यांक दिवंक आमी उतरेकुया. म्हज्या उतरांतल्यान, म्हज्या जिविताचे चालींतल्यान आयज ह्या मिसान माटो घेता आसतना 3 शाणेपणाची कल्पना घेवन घाराया. देवाच्या काळजा मनांतलो संदेश तो. पयले सुवातेर देवाचो मोग अणभवुया, आमची तोकली जेजूच्या होड्ड्याक आसूं दी देखून. दुसरे सुवातेर देवाक अणभवूंक दर एका मनशान भावार्थ्यान उतरेकूंक जाय. वी शूड रियली लॉंग टू हॅव एन एनकावंटर, डीप एनकावंटर विथ माय गॉड. आनी तिसरे सुवातेर म्हाका अणभव मेळ्ळ्या उपरांत तुज्या जिविताचे चालींतल्यान सगल्यांक परगट कर. आल्तार येतलो जेजू आयचो नियाळ चालीक लावंक आमकां आदार दिवं अशें सांग.